तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कोलवा मुंगूल वाठारांत 2 गटां मदीं मारबडय फारपेट आनी सुरी हल्लोय फातोडा पुलिशेन 3 जाणांक केली अटक। हेरांचो सोद सुरू 2 गाडयोय जप्त। कायदो वेवस्था हाताभायर विरोधकांचो आरोप। एका म्हयन्या उपरांत गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातले 35 कंत्राटी प्राध्यापक 13 ऑगस्टासावन परतून कामार जाले रुजू। आमदार विजय सरदेसायान हो प्रश्न गोंय विधानसभेत मांडिल्लो उपरांत सरकारान घेतली दखल। पणजी अष्टमीच्या फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरू। लोकांनी केल्या महानगरपालिके मुखार गर्दी। 15 ऑगस्टासावन फेरयेक जातली सुरवात। पुणे मुर्डी खांडेपार वाठारांतले चित्रशाळेंत गणपती रंगोवपाचें काम नेटान सुरू। मुर्तीकार प्रकाश च्यारी तयार करता आकर्षक गणपतीच्यो मुर्त्यो। खासा रिपोर्ट। मतदार वळेरेंत बोगस नावां काँग्रेस कार्यकर्ते देंवले रस्त्यार। पुलिशेन आझाद मैदाना कडेन आडायलो मोर्चा ताब्यांत घेतले आनी उपरांत दिले सोडून। आणि मतदान वळेरेंत बनावट मतदार सुदीन म्हणटा बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनीच घाला घोळ। तुमचोच सरकार तुमचेच अधिकारी मनोजाच्या सुदिनाक प्रश्न। सुदिनाच्याच मतदारसंघात बोगस मतदार पाटकारान दाखयले पुरावे। आता खबरो विस्तारान। कोलवा मुंगूल वाठारांत जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात फातोडा पुलिशेन 3 जाणांक अटक केली। विल्सन कारवालो रसूल आणि शाहरुख अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां जावन आसात। हल्लो करपी सुमार 15 जाण दुबावित आशिल्ल्याचें कळटा। तांचे आड गुन्यांव नोंद केला। हेर दुबावितांचो पुलीस सोद घेतात। मंगळारा मुंगूल वाठारांत एका गँगान कोयतो दाणो आनी तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो केल्लो तशेंच तांच्या गाडयेचेरूय फारपेट केल्ली। फातोड्या पुलिसांनी मुंगूल अटॅक केसी भितर 3 जाणां अटक केल्ली आसा। ही अटक जी आसा ही काल राती उसरा राती केल्ली आसा। हातूंत भितर विल्सन कारवालो शाहरुख आनीक रसूल हे 3 जाणांक फातोड्या पुलिसांनी काल उसरा राती अटक केल्ली आसा। हे तिगांयकय मुंगूल अटॅक केसी भितर सहभाग आशिल्लो ह्या कारणा खाला तांकां अटक केल्ली आसा। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जो विक्टीम आसा युकेश म्हणटा तो ताजी आनी विल्सन कारवालो हाची जेलीक भितर झगडी जाल्ली। तातूंत भितर युकेशान ह्या विल्सन कारवालोक बरोच मारिल्लो हें एक कारण आसा हो अटॅक घडोवन हाडपा फाटलें। पूण हाजें मेन कारण जें आसा तें वेगळें आसा। ताजे भितर 2 गँगां मदली आपलो जो वर्चस्व आसा तो सिद्ध करपा खातीर ही झगडी काल जो अटॅक जाल्लो तो मेन ताजे खातीर जाल्लो। आनीकय जे 2 जाण जांची लुकआउट नोटीस जारी केल्ली आसा ते सद्याक फरार आसात। त्याच बरोबर एकूण पुलिसांनी 15 जाणांचेर अननोन पर्सनाचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा। हेही 15 जाण सद्याक फरार आसात। पुलीस हांचो वेगवेगळी टीम पुलिसाची फॉर्म केल्ली आसा आनी ते तांचो शोध घेत आसात। आज तांकां हे 3 जाणांक अटक केल्ली आसा तांकां रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले आनी सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन हे चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर। राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसा। कोलवा मुंगूल वाठारांत 3 तरणाट्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभूंयेर विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। हल्ल्यात शामील आशिल्ल्या दुबावित आरोपींचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला गुन्यांव दाखल करचो म्हणून आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। जाल्यार गोंयची शांतिकाय भंग जाल्या गोंयांत चल्ला तरी कितें म्हणून आरचीचो फुडारी मनोज परबान प्रश्न उपरासला। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या म्हूण कोलवा मुंगूल वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर उलयतना विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। ह्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या दुबावित आरोपीचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला गुन्यांव दाखल करचो। गोंयांत सामान्य मनीस सोडाच पुलीस आनी ताची फामील सुद्धा सुरक्षीत ना म्हूण आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म लायसन्स नाशिल्ले आर्म पावले कशे तांच्या हातान पावले कशे आनी ते कशे तो कटका काय न्ही तो कट्टा जर आशिल्लो जाल्यार ताका एक व्हडली कारतूस आसपाची। दीस इज अ प्रॉपर फायर आर्म। सो फायर आर्म्स अशी गोंयांत मेळटा कशी आनी मारता कशे आनी कोण करता हे आर्मां मेळपाक लागली आनी अजून तांचेर कितें कायदो कसलो आहा। आय एम नॉट सेइंग टेररिझम बट इट इज सर्टनली अ मॅटर ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी। नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट लागतालो पयलीं लागतालो मरे गुंडाचेर लागूंक जाय अशें म्हळ्यार फुल्ली गव्हर्मेंट हॅज टू बी गियर्ड अप ना जाल्यार ही गुंडागिरी फूल वाडटली। म्युन्सिपालिटीच्या सोप्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसाच्या बापाचेर मोठो पर्यंत तकली फोडली
आणि पुलीस अजून केस रजिस्टर करना. केस रजिस्टर केल्या पण मनशाक अरेस्ट करना. पुलिसाच्या बापायक मारलो आणि पुलीस त्या मनशाक अरेस्ट करना म्हणजे हाजें कितें? व्हॉट इज द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर गुंडाइझम? दुसरे वटेन गोंयची शांतिकाय भंग जाल्या गोंयांत चल्ला तरी कितें म्हूण आरजीचो फुडारी मनोज परबान प्रस्न उपरासला. राज्यांत मारामारी खून तशेंच आतां गँग वॉर जावपाक लागल्यात म्हूण कोलवा मंगूल वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मनोज परब उलयलो. मारगांव कोलवा रोडाचेर कशें गँग वॉर जालें. 2 जाणां भुरग्यांचेर 5-6 जाणांनी एटॅक केलो. तलवारी भायर काडले, दाणे भायर काडले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार फायरींग केली. गनशॉट्स जाले आनी ते गुळयांचे शेल्स पासून पुलिसांक मेळले आहा. सो आयज जे आमच्या गोंयांत चल्ला तरी कितें हेच न्ही आमी गोंय जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां मुक्त करून दिल्ले, लिबरेट करून दिल्ले. आयज ही कितें परिस्थिती आमचेर येयली. आमच्या गोंयांत एवरी डे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता आनी आतां हे गँग वॉराय जावपाक लागली. आयज लॉ अँड ऑर्डराचो कसलोच भंय ह्या मायग्रंटांक पडलेलो ना. कोणूच कोणाक भियाना. आयज जर अशेंच जर ओपनली हे फायरींग करपाक लागले जाल्यार फाल्यां जशें आमी सांगलां रेव्होल्युशनरी गोन्स 2017 पासून आमी सांगत आसा की एक आमकां घरान येवन मारतले, मारपाक चालू जाल्लेच आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजी महानगरपालिकेन मंगळारा सावन पणजेच्या अष्टमी फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरवात केल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महानगरपालिके मुखार गर्दी केल्या. ही फेरी 15 ऑगस्टा सावन सुरू जावन 12 दीस चलतली. वर्ष पद्धती प्रमाण पणजे महानगरपालिका क्षेत्रांत पारंपारीक अष्टमीची आणि चवथीची फेरी भरता. अंदू ही फेरी 15 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट मेरेन चलतली. हे फेरयेंतल्या स्टॉलां खातीर अर्ज भरपाक मंगळार सावन सुरवात जाल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महापालिके मुखार गर्दी केल्या. फेरयेंत स्टॉल घालपा खातीर 2 मीटर जाग्याचे 26,900 रुपया विक्रेत्यांक भरचे पडटले. अष्टमीच्या फेरयेंत अंदू अर्ज घेवपाक थळाव्या विक्रेत्यांचो आंकडो सापूच कमी आसा जाल्यार बिगर गोंयकार विक्रेत्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचो दिसून आयला. अर्जाचे तशेंच नितळसाणेचे शुल्क मेळून वट्ट 26,900 रुपया कॅश भरचे पडटा. तशेंच फर्निचर आनी हेर लाकडी वस्तू विकपी गोंयकारांक लेगीत ह्या फेरयेर स्टॉलां उपलब्ध करून दिल्लीं आसात अशें महापालिकेचो UDC दिनेश मराळकार हांणी सांगलें. अराउंड 130 लोकांनी अर्ज भरल्या. आणि कितले तांकां पे करचे पडटा? पेमेंट म्हणजे अशें आतां 26,900 घेता आमी, विच इन्क्लूड सॅनिटेशन चार्जीस आनी फॉर्म फीज. हे 12 दिसांक 15 ते 26. कितले रुपया म्हटले? 26,900. ओके. आता 120 लोकांनी तरी अर्ज भरल्या. ओके. आणि कितली लोक म्हणजे आता मेरेन आसात आता कितली फॉर्मां दितले? फॉर्मां एक्चुअली आतां थोडी व्हडली फॉर्मां, व्हडली स्टॉल्स आहा ती 292च्या वयल्यान स्टार्ट जाता. ती फर्निचर शॉप आहे. ओके. तेंची सेपरेट प्रोसेस चालू आसले. ते फर्निचर फूल भरतले. ते अजून स्टार्ट करूंक ना ते मागीर. हे सद्या 292 पर्यंत ही फॉर्मां येतली. आता कितले म्हणजे तुम्ही सांगता तशें 12 दिसां खातीर. ओके. आणि आता केन्नाच्यान स्टार्ट जातले? आता 15 तारखेर. 15 तारखेच्यान स्टार्ट. ओके. आणि आमचे कितले गोंयकार आसात चड बीन अशें कितें? गोंयकार कमी आसा. जशें आमी ट्रेडिशनल एक दवरल्या थंय, पण गोंयचे पाटवाले बी आहा तांकां ट्रेडिशनल स्टॉल्स दवरल्या. ते सेपरेट फॉर्मां तेंचे डायरेक्ट येता, तांकां पेमेंट तांकां डायरेक्ट. ओके. आणि सर 26,900 आसा न्ही विथ फॉर्म न्ही? फॉर्माची वेगळी अशी ना? including form. Including form plus sanitation charges. तेच. Which is 200 rupees per day. पर डे. 15 तारखेच्यान स्टार्ट. 15 तारखेच्यान. येस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्या मुर्डी खांडेपार वाठारांतल्या चित्रशाळेत गणपती रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. मुर्तीकार प्रकाश च्यारी आपल्या फामिली सयत गणपतीच्यो आकर्षक मुर्त्यो तयार करतना दिसून येता. पळयात खासा रिपोर्ट. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो रंगोवपाच्या कामाक नेट आयला. फोंड्या म्हालांतल्या मुर्डी खांडेपार वाठारांतलो मुर्तीकार प्रकाश च्यारी आपल्या फामील सयत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गणपतीच्यो आकर्षक मुर्त्यो तयार करता. फाटलीं कांय वर्सां जालीं मुर्तीकार च्यारी खासा कागदा पासून 2 मुर्त्यो तयार करता. कागदाच्या मुर्त्यांक मागणी आयिल्ल्याचें मुर्तीकार प्रकाश च्यारी हांणी सांगलें. पयलीं साकून आजे पणजे गणपती करता. आतां आमकां म्हाका तर 17 वर्सां जालीं. हांव आनी चालू आहा म्हाका वर्सां गणपती करपाक 45 वर्सां जालीं. आमचे गणपती ह्या वर्सा 230 जाले.
वाडटा वाडटा भरपूर आमकां वार्षिक मागणी आसता करता चिकण माती आनी पेपराचें पण करता आमी हांव करता पळय चालू हाती फुडें पेपराचो करता कितले करता पेपर सध्या 2 ऑर्डर आसा फुडें वर्स आनी वाडले पेपर म्हणल्यार कितें यूज करता पेपर पेपर म्हणजे कागद आनी थोडी शाडू माती मिक्स करून कितले पेपर यूज जाता एक गणपतीक एक गणपती 2 किलो माती कमी लागता आमी 5-6 जाणां मनशां सगळे हेल्प करता म्हणजे बायल 2 चेडवां सून आसा चेडो आसा आनी ती सून बी गणपती करपाक जाय तेजे आई कडेन ती गणपती करता ती हांगा बी करता केन्नाच्यान सुरवात करता आता ह्या वर्सा आमी म्हयन्याचे सुरू केल्ले फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांत गणेश मूर्ती तयार करपाचें काम जोरान सुरू आसा गेले कांय दिसां पासून कलाकार रात दीस चित्रशाळेंत काम करतात आनी पेंटिंगाचें काम फुडले कांय दिसां भितर पूर्ण करपाक ते सद्या व्यस्त आसात मोठी खांडेपार हांगसरले प्रकाश च्यारी आनी तेजी फॅमिली सद्याक पेंटिंगाच्या कामाक व्यस्त आसात गेले कांय वर्सां पासून ते खास म्हणजे कागदाचे गणपती तयार करतात आणि ते 2 गणपती हे खास आकर्षण ठरतात कारण ह्या वाठारांत फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांत कागदाचे गणपती चडशे उजगांव भागात आनी खांडेपार भागात पुजले वयता आनी ताका लागून प्रकाश च्यारी आनी तेजी फॅमिली हे 2 गणेश मूर्ती दर वर्सा तयार करता फुडल्या वर्सा आनी एक गणेश मूर्ती कागदाचे ते तयार करपाचे आसा बाकीचे सगळे 200 वयर गणपती ते चिकण मातयेचे तयार करतात सद्याक तेंचें काम पूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा आनी फुडले कांय दिसां भितर तें काम पूर्ण जातलें आनी वेळार लोकांक गणेश मूर्ती दिवपाक ते सद्याक प्रयत्न करतात मोठी खांडेपारच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी बोगस मतदार आशिल्ल्याचो दावो करीत काँग्रेसीचे फुडारी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याकडेन मोर्चा व्हेलो मात पुलिसांनी तांचो मोर्चा अर्दे वाटेरूच आडावन दवरलो पुलिसांनी फुडें वचपाक दिवंक ना ह्या कारणान कार्यकर्त्यांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केली आनी उपरांत तांकां पुलिसांनी ताब्यात घेतले बोगस मतदार आशिल्ल्याचो दावो करीत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडे मोर्चा व्हेलो मात पुलिसांनी तांचो मोर्चा वाटेक आडोवन तांकां ताब्यात घेतले गोंयांत 2 म्हयने जाले मुखेल निर्वाचन अधिकाऱ्याचे पद रित्ते दवरिल्ले पूण राती काँग्रेस मोर्चा काडटा हे कळटकच भारतीय वेंचणूक आयोगान राती भितर गोयल हांची मुखेल निर्वाचन अधिकारी म्हणून नेमणूक केली असो दावो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलो सांगे वाठारांत घर क्रमांक 0 आशिल्ल्या घरात मतदार दाखयतात घरात क्रमांक 0 कसो आसपाक शकता जर तांकां घर क्रमांक ना जाल्यार ते मतदार रस्त्यार रावतात काय असो प्रश्न अमित पाटकरान केला वेळी मतदारसंघात 997 घर क्रमांक आशिल्ल्या 2 कुडीच्या घरात वट्ट 28 मतदार आसात आनी आमी हाची चौकशी केल्या उपरांत थंय फकत 2च मनीस रावतात हें आमकां दिसून आयलां अशें पाटकरान सांगलें आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी आज इलेक्शन कमिशनचे ऑफिसान आज आमी मेमोरंडम सबमीट करपाक आज वचपाक आशिल्ले आमी मदींच जेन्ना वाटेर पावले तेन्ना ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपलो पुलीस फोर्स यूज करून आमकां थंय आडायले डिटेन केले आनी आमी थंय पयले जी मामलेदार आशिल्ली ती इलेक्शन कमिशनाची स्पोक्स पर्सन कशी आमचे कडेन उलोवपाक लागली कॉन्स्टिट्युशनल रायट्साचेर उलोवपाक लागली आमी तिका सरळ सांगलें की आमचे कडेन थोड्यो फायंडिंग्स आसात इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक सांगे इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक वेळ्ळी इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक मारगांव इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक सांताक्रूज आमी इलेक्शन कमिशन इंडियाच्या ऑफिसाचेर तेन्ना अजापाची गोष्ट म्हणटा ती की गेल्ले 2 म्हयने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अंडर powers of subsection 1 of section 13A of the Representation of People's Act 1915 2 महिने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नेमूकच नाशिल्लो आणि सडनली आम्ही काल पहिले की राती लेट इव्हनिंग एक सर्क्युलर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचो सर्क्युलर येता आणि श्री डॉक्टर संजय गोयल IAS हाका इमिजिएट इफेक्टाचेर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणून नेमतात म्हणजे हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की जेन्ना आमी आवाज केलो जेन्ना आमी सांगले की आमी डेलिगेशन घेवन वतले तेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जागे जावन गोंयान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करता
2 म्हयने कित्याक एडिशनल चार्ज आनी कोणाक दिल्लो म्हाका दिसता हाजेर चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान क्लियर येवपाक जाय. बीजेपीच्या स्पोक्सपर्सनांक चेतावणी दितात कित्याक हांकां आतां जाल्या संवय भारतीय जनता पार्टी म्हणटा ती इलेक्शन कमिशनाची स्पोक्सपर्सन जाल्या. भारतीय वेंचणूक आयोग हो सरकाराचो भाग जावन आसा आणि भाजप जे सांगतात ते आयोग करता. तशेंच शाखेच्या निर्देशाचेर हे आयोग चलता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी केलो. जे पद्दतीन दुसऱ्या राज्यांतल्या मतदारांच्या नांवांचो आस्पाव गोंयचे वळेरेंत करता तातूंत कसलीच पारदर्शकता ना. ही लोकशायेची हत्या जावन आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांचें म्हणणें. इलेक्शन कमिशनर सीईओ सांगपाक की ज्या पद्दतीन आज प्युरिटी चलता इन द नेम ऑफ दॅट बोगस एंट्री घालता आनी दीस इज बीन सीन ही हुकुमशाही ही सालाजारशाही आमकां पिसफूल प्रोटेस्ट करून आमचे व्यू दिवपाचो प्रयत्न हो सरकार बंद करता. म्हणून म्हाका दिसता तुमकां दिसता की ही हुकुमशाही बंद जावपाक जाय. म्हाका दिसता आख्खे सगळे ऑपोजिशनाच्या पार्टीक सगळे ऑपोजिट लोकांक गोंयकारांक हांव सांगपाक सोदता दीस इज प्लेइंग विथ द फ्युचर. जे 2 कोटी वोटर आहा हे हायलायट आमी करपाक जाल्ले हाऊस नंबर 0 मारले हे हायलायट करपाक आहले. बट दीस इलेक्शन कमिशन इज वर्किंग ऑन द डिक्टेट्स ऑफ द शाखा इज वर्किंग ऑन द डिक्टेट्स ऑफ दिस बीजेपी. दिस शुड स्टॉप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मतदान चोरी बनावट मतदारांका बूथ लेवल अधिकारी चढ जापसालदार आसा म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. अशा प्रकरणात निवडणूक आयोगा परस बीएलओ चड जापसालदार आसता म्हणून सुदीन उलयलो. जाल्यार सुदीनाच्याच मडकय मतदारसंघात कितलेशेच बोगस मतदार आशिल्ल्याचे अमित पाटकरान पुराव्या सयत दावो केला. ढवळीकर कितलीशीच वर्सां जाली सरकारान आसा मात गोंयांत जे ड्युअल वोटिंग बनावट मतदार आसात ते कशे जाले ते बीएलओंचेर सुदीनाचे नियंत्रण कित्याक नासले असो उरफाटो प्रश्न आरजीचो फुडारी मनोज परबान सुदीनाक केला. कोण त्या गावातले सरपंच पंच बाकीचे जिल्हा आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान ते तांचे स्टाफ असता प्रत्येक वार्ड वायज ते हे सगळे जमयता. हे सगळे तांच्या लक्षांत येवपाक जाय आणि त्या नंतरूच हेचेर भाश्य करूं शकता. जो पर्यंत गव्हर्मेंटाचो आतां ते म्हणटा कर्नाटकांत जालें म्हणटा. कर्नाटकांत सरकार कोणाचें आसा काँग्रेसचें आसा. थंय जो बीएलओ आसता तो कोणाचो आसतलो कोण तरी तांचे अंडर आशिल्लोच आसतलो आनी बीएलओन हे जर पळयलें ना जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूं शकता. जो शापूर म्हणून वार्ड आसा 3.5 जे मतां थंय ना ती आसा ती पूण ती दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रावता पूण आजून ती मतां आसा. सो बीएलओची चूक चड आसा. सो बीएलओ आमी फोंड्याची शापूरची अशी कितलीशीच मतां आसली मायग्रंटांची ती कॅन्सलेशनाक घातलेली. आमी ती कॅन्सलूय केली. ह्या ढवळीकराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा आनी गोंयान बीएलओ सरकारा कडेन आसा तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलींशींच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयान जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली त्या बीएलओचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो हेचें उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा. बीएलओ 100% रिस्पॉन्सिबल आसात ना म्हणना आमी पूण हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इलेक्शन कमिशनानूय घेवपाक जाय. हांव सुदीन ढवळीकराचे धन्यवाद करता कित्याक सदां खंय चोराच्या मनान खंय ताण्णे आसता ते म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आज ह्या राज्याचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाजी आज पुण्यतिथी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता कजातीत जेन्ना तो थंय गेलो तेन्ना म्हाका दिसता तो भितरल्यान उलो मारून ताणें ढवळीकराक म्हाका दिसता याद करून दिली की कशा पद्दतीन तूं वोटर चोरी मडकय करता हें गोंयच्या लोकांक सांग. म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघान बूथ नंबर 23 जाका रामनाथ टेम्पल बांदोडा म्हणटा हातून आमकां एक क्लासीक केस सापडली जातून सेक्युलरिझम ह्या देशाचें आनी गोंय राज्याचें हें थंय दिसून येता. सो बूथ नंबर 23 मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 23 हातून सिरियल नंबर 205 टू सिरियल नंबर 323 119 वोटर एका घरान रावता. हाऊस नंबर 24B. आता सुदीन ढवळीकरान हाचेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आनी तो थंयचो जो बीएलओ आसा ताचें आमी काडलें नांव परेश रामनाथकर
वो PWDचा वर्क्स डिपार्टमेंटान काम करता. म्हाका दिसता हाका ढवळीकरांनूच कामाक लायला. ऑनशोर कसिनोत अजून गॅमलिंग चलता असो आरोप फातोडेचा आमदार विजय सरदेसाई हांणी केला. आपल्याकडेन आनीकूय कसिनो संदर्भात स्टिंग ऑपरेशनाचे पुरावे आसात. हे पुरावे योग्य वेळार जाहीर करतलो अशें फातोडेचा आमदार विजय सरदेसाई हांणी सांगलें. काझिनोचो इश्यू आमी कितें काडिल्लो? काझिनोचो इश्यू आमी असो काडिल्लो की काझिनो ऑन शोर जे काझिनो आहात हे ऑन शोर काझिनोज लायव्ह गेमिंग करतात. म्हणजे 40 कोटी रुपया दिवन जे ऑफ शोर म्हणजे बोटीचेर जो लायव्ह गेमिंग जाता ते इलिगली ऑन शोर ते करतात. 3 जाणांचेर आमी स्टिंग ऑपरेशन केलें. 3 जाणांचेर एकल्याचेर रेड मारली, ताचे पयशे घेतले, थोड्या जाणांक अरेस्ट केले, सगळें जालें. उरिल्ले 2 जाणांक ताणें भितर सेटलमेंट केलो. तांचे परते आमी घेतिल्ले आहा आनी आमचे कडेन आनी खूब जंय चलता ताचे व्हिडिओ क्लिप्स आसात ते हांव आतां काडना. हांव पळयता सरकार कितें करता विथ प्रूफ की हे वाडून चालू आहा आनी ते रायट टायमाचेर हांव एक्सपोज करता. दर्यादेगेर वाडपी टावट्सांच्या समस्येक लागून कळंगूट हे दर्याची प्रतिमाय वाडटा. ह्या टावट्सांचेर बेगोबेग कारवाय करची असो इशारो कळंगूटचा आमदार मायकल लोबोन पुलिसांक दिला. कळंगूट दर्यार एकूय दलाल दिसपाक जायना. हो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार DGPच्या कार्यालया भायर बसून आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी मायकलान दिल्या. If PI is not taking action, I will go to Director General of Police. I will go to SP. I will go to DIG. I will sit there only outside the cabin. हांव हे आयज जे उलयता हे आतां PIक सकाळीं फोन मारला हांवें की बांदोडकर स्टॅच्यूआ कडेन सायडीक टिटोज लेन हिंगा 24 hours पुलीस आसपाची गरज आहा. अप टू 3 o'clock in the morning. जेन्ना आमी ट्युरिस्ट स्टेट म्हणटा हिंगासर ट्युरिस्ट रातचे 11, 12, 1, 2 बसून भोंवता. सेफ्टी ऑफ ट्युरिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे इलिगल टाउट्स आनी गायड जे आहा हे ट्युरिस्टांक लुटता आनी आमचें नांव बदनाम जाता स्टेटीचें. हे बंद जावपाची गरज आहा. तांकां अरेस्ट करात. तांकां फायन अप टू 25,000 आहा. अप टू 50,000 आतां करपाचें आसलें असेंब्लीक. ती हांव नको ऑर्डर येयले जाल्यार पूण हे जावपाक जाय. 24 वरां तांकां भितर व्हरोवनी. लेट देम बी इनसायड. देन ओन्ली दे विल कम टू नो दॅट वी कॅनॉट डू टाउटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे स्ट्रिक्टनेस आसपाची गरज आहा. स्ट्रिक्टनेस ना अजुनूय. हांवें सांगलां पळय तशें थिंगा वचोन भायर बसप. DGच्या ऑफिसा भायर बसप सारकें जमणीर हें सोल्युशन येवसर आख्खो दीस बसतलो हांव जो तरी हें बंद जायना जाल्यार. कुंकळे नगरपालिकेच्या प्रशासनाचेर कुंकळेच्या थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायत. पालिकेन उदकाच्या आणि लायटीच्या जोडणे खातीर NOC दिवप बंद केल्ल्याचो आरोप केला. खरें म्हळ्यार भलायकी कायद्या खाला दर एकल्याक उदकाची आनी लायटीची जोडणी मेळपाचो अधिकार आसा. सहाय्यक अभियंताय ही जोडणी दिवपाक त्रास करता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. सध्या बेसीक नेसेसिटी म्हणटा ती लायट आनी उदक. सो आयज कुंकळे नगरपालिके भितर मिटींग आशिल्ली आनी हो मुद्दो आमी मुद्दम मांडलेलो की प्रत्येक घराक घर घर जल ही स्कीम जी आसा ही भारतीय जनता पक्षान काडलेली आसा आनी ह्या मुद्द्याचेरच आयज आमी ह्या मिटिंगे भितर आमचो प्रश्न मांडलेलो. पूण ह्या मुद्द्याचेर कांयच डिस्कशन जालें ना. हे आमकां एक दुखाची खंत. कारण आमी 5 वर्सां ह्या नगरपालिके भितर काम केल्लें आसा आनी आमी आमच्या वेळार जेन्ना आमी आशिल्ले तेन्ना आमी हेल्थ ग्राउंडाचेर लायट आनी उदक दिताले. पूण हो कायदो जो आसा हे नवीन जे कोण कावन्सिलर येयले तेणे हो बंद उडयलो. आतां हो कित्याक लागून बंद उडयलो आमकांय खबर ना. आतां जो असिस्टंट इंजिनियर आहा पळय वॉटर डिपार्टमेंट तो आतां लोकांक उदक दिवपाक कटकट करता. प्रत्येक मिटींग कित्याक दवरतात? कसलो एक प्रश्नाचो सुटावो जावपाक जाय. कितें बेटरमेंट ऑफ कुंकोली हाचो जावपाक जाय व्हडा त्या हितून मिटींग दवरतात. पूण आज तुमी पयलें आसतली ती मिटींग न्ही तें घेर अशें पेट्टालें तशें आनी लास्टाक कितें जालें? लास्टाक कावन्सिलर उठोवन गेले. मिटींगेचो अर्थ असो जावपाक की जे अजेंडा आसता ते पास जावपाक सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. तुमी पयलीं लास्ट कितलीशी मिटींग आज 4.5 वर्सां जाल्या हांची. कांय कामां जायना. काम बाकीची सोड बेजीक कामां आसता ती जावपाक जाय. गेल्या त्या 6 म्हयन्यां भितर हांव पळयत येयला आनी आय हॅव एक्सपिरियन्स ऑल्सो. हांवें एक NOC घातली. एक उदका लागून लोक IL नंबर म्हूण आसा थंय हे असेसमेंट करून लोकांक टॅक्स हें करून पयशे भरून हे टॅक्स हें करून उदक आनी लायटी NOC दिता. आतां थंय एक गजाल म्हणल्यार कितें जो असिस्टंट इंजिनियर आसा PWDचो तो आपल्या प्रमाणे एज पर देअर रूल तो ती एक्सेप्ट करना. NOC आसा ती. आनी हिंगा लोकांगे कितें जाला म्हाका दिसता कमीत कमी 100 तरी NOC पेंडींग पडिल्ली आसा थंय.
लोकांगे कितें जाला एक कॉमन मनीस आपल्याक उदक जाय म्हण ते असेसमेंट केले म्हणटरी टॅक्स बसयले म्हणटरी इट्स रायट्स ऑफ एवरी पर्सन टू टेक वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी कित्याक वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक नीड रिक्वायरमेंट हर जल पाणी म्हणटा ते हर जल हय आता कुंकळे म्हणल्यार एक आसपा गजाल म्हणटी ही कितें जाला हे एनओसी दिता एनओसी व्हरोन थंय लोक बड दिता तो भितर एक्सेप्ट करना दिस इज द फॅक्ट विच आय एम एक्सप्लेनिंग टू यू बिकॉज म्हाका हें घडलें आसा लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.